आम्ही जे आता युनिटी मॉल सारखे व्हडले प्रोजेक्ट आणता न्हू ते काँग्रेसान पयलीं असले हाडून असले आतां आमी हाडटा म्हणून ताका अपोज करता म्हणटा तो पेपर कितें आहा मरे प्रोजेक्ट हाडपाचे हे प्रोजेक्ट कोणा लागून हाडपाचे आनी कोणा विरूद्ध करता मूळ गोंयकार एस.टी. भाव तेंगेले जागे थिंगा एक्विफायर एनवायरमेंटल डॅमेज आसा थिंगा त्या जाग्यार जे युनिटी मॉल येता थिंगा IT प्रोजेक्ट येता तो कोर्ट हॅज टेकन एंड द गव्हर्मेंट हॅज गिवन एन एफिडेविट की आमी थिंगा कसलें डेव्हलपमेंट करपा ना म्हणून. So eco-sensitive zone, which zones आज you look at the air quality index, even the air quality index in Panjim is failing. आज हे सगळे दिल्लीकार गोंय कितें येता हे सेकंड होम हिंगा येता बिकॉज आर एअर क्वॉलिटी इंडेक्स इज गूड आनी हे पाड घालपाक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जे डेव्हलपमेंट बारीक लोकांक बारीक जनतेक गोंयकारांक जाय तें. आज म्हारगाय खंय पावल्या आज सिलिंडर खंय पावला जो 400 रुपया आहलो तो 1200 रुपया केला. कांदे कितलो जाला बटाट कितलो जाला हे म्हाका दिसता हे सगळे जरी तर आज तुमी चोयल्यार बारीकशी म्हारगाय वाडल्या वयता थिंगा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान करप्शन कमिशन हे सगळे ह्या सरकाराक जाय आनी लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय रे. आमी लोकां पासत आमी हिंगा आहाय लोकां नाका जाल्यार तुमची ही हुकुमशाय दादागिरी करून भायले गुजराताच्या बिल्डराक हॅप्पी करपाक तुमकां कित्याक जाय तें. कालच्या दिसा कारांबोली चोयले दॅट इज अ बिल्डर फ्रॉम गुजरात. सो गोवाज कॅरिंग कॅपेसिटी हॅज टू बी डिफायन्ड. Today, the people of Goa are suffering in terms of water, in terms of road, in terms of employment. गोंयकारांक हेचो कांयच फायदो ना. हे सगळे भायले येता आनी जे मुखेलमंत्री सांगता तेणें म्हाका दिसता जो बूक रिलीज केल्लो प्रताप सिंग राणेच्या वेळार की कितें काँग्रेसान केलां तेणें रिलीज केल्लो तो वाचचो कितलें काँग्रेसान पड कितें केलां तें तेणें रिलीज केला बूक तो वाचना काय हेचो म्हाका दिसता. यू सी टुडे इफ यू लूक एट द बिगर पिक्चर इज दीस गव्हर्मेंट एंड दीस BJP डबल इंजिन हॅज पूट गोवा इंटू अ क्रायसीस हॅज पूट गोवा इंटू एन इकॉनॉमिक क्रायसीस लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम इतले लोक मरता इतले मर्डर जाता इतले एक्सिडंट वाडटा डेव्हलपमेंट केला एक्सिडंट वाडटा तेच कितें केलां कितले ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केले प्रत्येक दिसाक 1-2 गोंयकार एक्सिडंट जावन वयताय किमसां भाशे मनीस मोताय. ह्या सरकारान कितें केलां हॉस्पिटलां इन्फ्रास्ट्रक्चर जे काँग्रेस सरकारान बांदलोलें आज हे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भायर कितले स्ट्रेचर दिसता कसले इम्प्रूवमेंट आमी केलेले आसा इन द हेल्थ सेक्टर. वॉट हॅव यू डन पीपल आर देर टेकिंग एंटीबायोटिक्स ऑन व्हीलचेअर्स ऑन स्ट्रेचर्स. पयर एडबर्गा तुवें चोयला आसतलें ताकाय भायर काडलो when he could have had an infection. So such is the attitude. हेंकां म्हाका दिसता पयले सुवातेर तेंगेले सारकें कॉर्डिनेशन जायना. चाय पे चर्चा करपा जाय तेमी तें जायना. एकमुखाचें म्हाका दिसता कोणाक सगळ्याचो लक्ष आसा एक डिपार्टमेंटान एक मंत्रीचो लक्ष आसा ऑन द लँड बेजिकली द सेल ऑफ गोवा. सो नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट खूंय पड जागे आहाय तें कितको भायले मनशाक दिल्लीच्या वर्मान शर्माक दिवपाचें हें तेंगेलें लक्ष. आर एनवायरमेंट इज फेलिंग आर स्टेट पुलिसींग इज फेलिंग एवरीथींग इज फेलिंग. सो ऑल दीस थिंग्स वी विल डिस्कस इन दी असेंब्ली. सरकारनी वंदे मातरमाचेर चर्चा करतले तुमी बर्चाची मागणी करतले चर्चा करतले नो तें स्ट्रॅटजी आमची कितें पडे आहा तें पयलीं आमी उलोवपाना तें तुमकां दिसतलें. पिक्चर अभी बाकी है सगळें आजू उलयन कांय जायना ते दिसूय कितें रिलीज करूं जाय न्हू तें तुमकां दिसतलें. बचाचेर आमकां दिसता माननीय राज्यपालान उलोवपाक जाय. 25 लोक जे मेले ते 25 लोक इनोसंट लोक गोंयकार नासले जायत पूण 18 ते 35 वर्सां मध्ये आहले. वॉट वॉज देअर फॉल्ट इट इज नॉट अ डेथ इट इज अ मर्डर. दिस इज अ मर्डर डन बाय दीस गव्हर्मेंट. डेफिनेटली दी ऑनरेबल गव्हर्नर शुड टेक कॉग्नायझन्स. ही इज अ स्टेट्समॅन. ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लिडर्स ऑफ द तेलुगू देशम पार्टी आनी तो philanthropy education sector आयिल्लो. We expect the opposition that he has to speak. Will the government allow him to speak? And जे मनशा scapegoat केले थोडेशे who is the main responsible for this हे सगळे आमी म्हाका दिसता आमी एक्सपोज करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.